54, Doyal Deva, page 117. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका देव कृपा देव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, मागणे उपास दोणवण आनी दोयाल कोरण्यो करून आमचे प्राचीत फुडें व्हरतना आज प्राचीत काळाच्या चवथ्या आयतारा पवित्र सभा आमकां आनंद भरीत जावंक आमंत्रण दिता. हाजें पुर्तें कारण म्हणल्यार जेजून आमकां फावो केल्ली सोडवण. जेजून आपल्या सोडवणेच्या गुटा वरवीं आमकां देवाची दोळालाय चाखून दिवंक देवाच्या गोपान आमकां वेंगयली. ही खुशालकाय आमी आयज अणभवता आनी ह्याच पासत ह्या आयताराक आमी लाताळे आयतार वो आनंदाचो आयतार म्हूण वळखता. देवाच्या मोगाची वेंग आमकां फावो करूं आमचें जिवीत जेजून उजवाडान भरलें. आयचो विशय सोम्याच्या एकवटान उजवाडांत जिवंक बोरवाचो फांकुया. हो विशय आमच्या काळजा मनान बाळगून सोम्यान आमकां फावो केल्लो आनंद आनी उजवाड आमी सदांच जिवाल सांबाळूंक आनी दोयाल कोरण्यो उदेशी तो दुसऱ्यांक शिंपडावंक हे मिसाचे भेटेन मागुया. आनी मिसा बेडे वाडक्योचे आदी आमचे सोली पातकां वळखून आमी देवाचे बोगसणे मागुया. सुफोदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांगपार मारयेक सोलें दुखतांक आनी भोगतांक. तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोपदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्तां जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. सरस्परा देवा तुझ्या शब्दा वरवीं मनशे कुळाचें संधान तूं अजापांनी शेवटाक पावयताय. येवची आसा ती दबाची परब कोरे भक्तीन जिवा भावार्थान आनी संतसाच्या उमाळ्यांनी समारंभूंक तुजे क्रिस्ती पोरजेक बोल दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान साम्युएलाक म्हटलें, तुज्या आयदनांत तेल भर आनी वाटेक लाग. बेतलेमाच्या जेसी सोरशी हांव तुका धाडटा, कित्याक तुज्या पुता बदलो हांवें म्हाका एक राजा विचून काडला. तुवें पावतूच साम्युएलान एलियेबाक पळयलो. तेन्ना ताणें आपल्या मनान चिंतलें, होच सांग जाय तो सर्वेस्परान विचून काडलेलो. ताचे मुखार उबो आसा तो. पूण सर्वेस्परान साम्युएलाक म्हटलें, तो सुंदर वो व्हडलो म्हूण पळयोव नाका, कित्याक हांवें ताका सोडला. मनशाचे नदरेन देव पळयना. मनीस भायलो आकार पळयतात, पूण सर्वेस्पर काळजाचो थाव घेता. जेसीन साम्युएलाक आपले सातूय पूत दाखयले, पूण साम्युएलान जेसीक म्हटलें, हांकां सर्वेस्परान विचून काडूंक ना. तेन्ना तेणें जेसी लागीं विचारलें, तुका इतलेच पूत आसात? ताणें जबाब दिलो, आनीक एकलो आसा म्हाका, सगळेवून ल्हान, तो शेळयांक राखूंक गेला. साम्युएलान तेन्ना जेसेक म्हटलें, ताका आपोवंक धाड, तो येसोर आमी जेवूंक बसचें न्हय. जेसीन ताका आपोवंक धाडलो. तो मजूर कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो, सुंदर रुपाचो भुरगो आसलो. सर्वेस्परान म्हटलें, ये ताका माग, होच तो, हांवें विचून काडलेलो. तेन्ना साम्युएलान आपलें तेलाचें आयदन घेतलें आनी ताच्या भावांच्या दोळ्या मुखार दाविदाक मागलो. सर्वेस्पराची अवतोरये. देवाचें वडोवकार. आमचो जबाब जावं दी. परमेस्वर म्हाका चुरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. परतून म्हणुया. परमेस्वर म्हाका चुरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चार तुजी चोरवणां तुवें म्हाका विसवतून दिताय. तोंड उदका सुरी पावयताय. तुवें म्हज्या उत्म्याक जीव बोत्ताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयता. जबाब. परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. कालोखान कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत. गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दमदमीत माथ्यार तेल घालताय. भोलेपण कृपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब. परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका म्हाका उणें ना जाला. सासराचें बिराड म्हाका गावलें. ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. बागिवोन पावलोन एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, एका काळार तुमी कालोखांत आसल्यात, पूण आतां सोम्याच्या एकवटान तुमी उजवाडांत आसात. तर उजवाडाची भुरगीं कशीं जियेयात. खरेंच उजवाडाचें फळ सगळ्या बरेपणांत, प्रमाणीकपणांत आनी सोतांत दिश्टी पडटा. सोम्याक कितें मानता तें ओळखून घेयात.
आनी कालोखाची होलकी कर्तुबां करतेल्या कडेन सोंबोन दवरूं नाकात परते ताचे पातोक ताका दाखोवन दियात ही गुपीत कामां करतात ताची खबर पोऱ्यान करूंक लॉस दिसता पूण कितें उजवाडाक हाडल्यार तें कितें तें सारकें खोलून येता आनी कसली वस्त उजवाडाक हाडटोच ती आपुणूच उजवाड जाता देखून अशें म्हणलेलें आसा न्हिदलाय तो जागो जा मेलेल्यांतलो उठून ये आनी क्रिस्तांव जेजूक तुजेर पोलजोलूं दी सर्वेस्पराचें उतर देवाचे वडकार सगळीं उबी रावया सोमी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो कालोखान चलचो ना सोरस्पोर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं जो प्रमाणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुम्या आपले वाटेन वेताना जेजून एका जल्माच्या कुड्ड्याक देखलो आनी ताणें जमनीर लुती उडयली लुतीन माती कालोयली आनी कालोयली माती कुड्याच्या दोळ्याक काडली आनी ताका म्हणलें वच आनी सुलमाच्या तोळ्यांत धूव कुड्ड्यान वचून धुलें आनी ताका नोदर आयली मागीर तो परतून आयलो ताची सेजा सामारीन आनी जाणी ताका आदी भीक मागतना पळयलो ती म्हणूंक लागली भीक मागूंक बसलो तो हो न्हय कोण कोण म्हणूंक लागले होच तो दुसरी म्हणटाली जावं नजो पूण हो ताचे भाशेन दिसता ताणें म्हणलें हांवूच तो आदीं कुड्डो आसलोल्याक तांणी फेरेजवां शीं हाडलो जेजून माती घालून ताचे दोळे उगडले तो दीस सोनवार आसलो ताका नोदर कशी आयली काय म्हूण फेरेजवांनी नव्यान विचारलें आनी तांणी म्हणलें ताणें कालोयली माती म्हज्या दोळ्यांक काडली हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसती पडटा फरेजवांतल्यान कांय जाणांनी म्हणलें हो मनीस देवाचो न्हय आनी आतां म्हाका तो सोनवार पाळिना पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें पातकी मनीस असल्यो कुणां कशें करूंक शकोय ताचे मदें वेगवेगळीं मतां जालीं देखून आनीक एक पावट कुड्ड्या मनशाक तांणी म्हणलें तुजे दोळे उगडल्यात ताचे विशीं तूं कितें म्हणटाय ताणें सांगलें तो एक प्रवादी ताणें ताका प्रतिपाल केलो तूं निबेल पातकांक जल्मलाय आनी आमकां शिकयत आयलाय आनी ताणें ताका भायर घालो ताणें ताका भायर घालो म्हूण जेजूच कानार पडलें आनी ताका तो मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें तूं मनशाच्या पुताचेर विस्वास दवरताय तांणी परतून जाप दिली सायबा हांवें ताचेर विस्वास ठेवूंक तो कोण तो म्हाका सांग जेजून म्हणलें तुवें ताका देखलाय आनी तुजे लागीं उलयता तोच तो तांणी म्हणलें सायबा हांव विस्वास दवरतां आनी पांयां पडून ताणें जेजूक नमस्कार केलो जेव क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता मोगाचे बाबा भणीनो एक दीस एक गुरुजीन आपल्या सगल्या शिसांक एकठांय केलें आनी ताणें एक सादें वो जाणवायेचें प्रस्न विचारलें रात सोंपली दीस उजवाडला हें तुमकां कशें गोवन येता शीस घुसपलें तें प्रस्न सादें आसलें तर एका शिसान म्हणलें सकाळीं उठून
जनेलान भायर पळयल्यार आनी म्हाका कळून येता की हें झाड आंब्याचें आनी तें झाड पणसाचें. तेन्ना दीस उजवाडला आनी रात सोंपली. हो जबाब गुरुजीक मानूंक ना. दुसरें अशें म्हणलें, सकाळीं उठून जनेल उगडटा आनी भायर पळयता की ह्या सगळ्या जनावरां मदीं हें जनवर गाय आनी तो रेडो. तेन्ना म्हाका दिसता दीस उजवाडला आनी रात सोंपली. हें उतर जबाब गुरुजीक मानूंक ना. आनी दुसऱ्यांनी असलो कसो जबाब दिलो आनी गुरुजी कोणाचो जबाब मानूंक ना. तेन्ना गुरुजीन अशें म्हणलें, जेन्ना तुमी एका पेल्याक दोळ्यान पळयता आनी उलकून घेता हो पेलो तुजो भाव वा तुजी भयण, तेन्ना तुजो दीस उजवाडला आनी रात सोंपली. नाजाल्यार तुमी सगळे आजून काळोखांत आसात. म्हजे भाव भयणीनो, हाची वाचपां हाचे विचार मानतात. भितरलो काळोख, भायलो काळोख, भितरलो उजवाड आनी भायलो उजवाड, ही उतरां आमी आजच्या सगळ्या वाचपांक आयकल्यांत. पयलीं वाचपाक आमी आयकलां की सोरेस्पर सावलू पारशाक नाकारता कित्याक तें जिवीत बरें नासलें. आनी ताच्या जाग्यार सोरेस्पर एका तरणाट्याक आपलो राजा म्हूण नाकारता. कित्याक जायते तरणाटे आसलेत, ताका 7 भाव आसलेत, सगळे बलिश्ट सुंदर लांबाय आसली, पूण सोरेस्पर ताका वेंचून काडना. पूण एक तरणाट्याक कित्याक जायत. दुसऱ्या वाचपान आयकलां पावलो म्हणटा, आमी आदीं काळोखांत आसलेत पूण आतां आमी उजवाडांत आसा. कित्याक जेजू पुनरुज्जीवन जालो, ताणें उजवाड आमच्या जिवितांत हाडलो, काळोख पयस केलो. आमी आयकलां तिसऱ्या वाचपाक, जेजू एक मनशाक परतून उजवाड हाडटा. तो कुड्डो आसलो, ताका आतां परतून पळोवंक येता. आनी जेन्ना ही खबर फारिजांच्या कानार पडटा, ते रागार जातात. ते म्हणटा हो देवाचो मनीस न्हय, हो पातकी. हे सगळे फारिजेव काळोखांत आसले. तर हाची वाचपां आमकां कितें सांगतात? एकूच दोनूच संदेश. पयलो म्हणजे आमी जेन्ना दुसऱ्यांच्या दोळ्या मुखार मनशाक पळयता तेन्ना आमी म्हणटा हो मनीस बरो हो वायट. ते आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता. पूण अशी इंग्लीश एक म्हणणी आसा, अपियरन्स आर डिसेप्टीव. जें आमकां दिश्टी पडटा तें आमकां फसयता. ऑल दॅट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड. जें झगझगता तेंच भांगर न्हय. तो जेजू आमकां सांगता आज आमी भितरल्या दोळ्यांनी पळोवंक जाय. ते जायत कसले दोळे जायत? देवाचे दोळे. तेन्ना देव आमकां पळयता, तो आमचे वागणें पळयना, भितर काळीज पळयता. कोणाचें म्हणलेलें आसा, द हार्ट हॅज रिजन्स नो वन कॅन अंडरस्टँड. काळजांत आमचे भितर भावना आसात ती आमकां आमच्या कोन्यांनी दिश्टी पडटा. पण जायते फावट आमी म्हणटा हो मनीस बरो, तेजे इतली गिरेस्तकाय आसा, इतली भाटामेसां आसात आनी अशें म्हणटात. पण देव आमकां भितर दोळ्यांनी पळयता. तर आमी आनी कितें करूं जाय? आमी उजवाडाचे भुरगीं जावंक जाय. जिवितांत जाता काळोख आसा. कसो काळोख जाय तो? पातक्याचो काळोख. आमचे द्वेश राग ते आजून आसा, भितर आसात. आनी आमी आतां प्राचीन काळांत आसता काय म्हाका काय संदी दिल्या नियाळ करून हो काळोख भायर काडूंक. आनी जेन्ना हो काळोख भायर काडटा आमी जाता उजवाडाची भुरगीं. जेजू म्हणलें आसा तुमी संवसार उजवाड. आनी आमच्यो कोडण्यो बऱ्यो आसूंक जाय. तेन्ना आमी कोडण्यो बऱ्यो आसतात तेन्ना एके भाशेन आमी जेजूचें रूप दुसऱ्यांक दाखयतात. तर आमी आज ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना आमी थोडो पयलीं नियाळ करुया. आमी काळोखांत आसात वा आमी उजवाडाची भुरगीं. कसलो काळोख जाता आमच्या काळजांत आसा तो आमकां देवान दाखोवंक आमी ह्या मिसा पेटेन देवा लागीं मागुया.
सगळीं उबी रावया आनी आमचो बाबा परगोटुया. सतपांतान देवाक, सुपदेवा बापाक आनी स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसणाराक जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो आमकां मारयेतावन जल्मलो पोंच काल ताणें कोस सोंसलें त्या कुर्सार जोडलो तो मेलून ताका निकिपिलो तो मेले मोदेन देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सुबोदा देव बापाचे उजव्याक बसलाय तूं तें जिव्या मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमांत पवित्र आत्म्याक काडले पवित्र सोबीक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवण पोवन सासणान जिवीत आमी जी मागणी तुमच्या आमच्या काळजान आसात ती बाबातान ह्या वेळार देवाच्या हातांत घालुया. तुम्ही संवसाराचो उजवाड ही जेजूची आज्ञा आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपल्या काळजांत कोंचून आपल्या देखीवन जिवितां आनी मुन्यारपणा वरवीं जेजूचो उजवाड जावंक देवा लागीं मागुया. आमी उजवाडान चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसां. ह्या देवाच्या उतराची समजणी आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून आमच्या क्रिस्ती समाजाच्या फुडाऱ्यांक मेळूंक आनी पोरजे सवे एकचाराचे मन तांणी घडोवंक हाडूंक तांकां देवा लागीं मागुया. पायले पोंदाक दापून दवरूंक कोणूच पणटी लायना. हें उतर नियाळटना देवान आमकां दिलोलो उजवाड आमी दापून दवरिना जावंक पूण आमच्या समुदायांत पवित्र सोबेंत आनी समाजांत सेवा दिवंक हो उजवाड शिपडावंक देवा लागीं मागुया. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सोवे कसलोच काडूंक ना. ह्या देवा उतराची स्तुती आनी बोल भोव करून ह्या प्राचीन काळांत घेवंक आमच्या जिवितांत आसलोलो पातकांचो आनी गैर समाजाचो काळोख आमी पयसावंक खरी उजवाडाची मनशां जावंक देवा लागीं मागुया. थोडा वेळ शांत राहून आमची खास मागणी देवाला हातान घालुया. मोगाळ बापा तुवें आमकां फावो केल्या उजवाड्यान बरोवन थोडी आमची मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यांत. बाबा तुवें केल्ले मागणे तूं दोयेन आयकून घे आनी तुजे पुता जेजू भाशेन आमच्या जिविताचो उतरां आनी कोडण्या उद्देशी उजवाड शिंपडावंक तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कोर.
हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Amen. Page 29. आमची सगळीं गुपीत चिंतना C3. आमची सगळीं गुपीत चिंतना, आमची सगळीं पोटी दुखां, आमचे गाणे, आमची आसा, हे दुखांच पेटयता दुनिया. तुजे पेटे पोरी सगळे, जावंक आमी गुन्ह्याचे कुडके, तशें जावंक सगळ्याचे नेमे, हेच पद्दतीन आमचे आवडे. म्हजे बाप आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया सोरेस्परा सासणाची पेकोवणी हाडटा ती दाणां आमी तुका संदोस बरी काळजान भेटयता आनी बाबातान तांची भोक्ती करूंक आनी मनशाच्या तारुणा खातीर ती दाखोल करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी कालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोरपेदारा सासणाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोरकाली आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. काळोखान चलतल्या मनशाकुलाक बाबाताच्या उजवाडाक पावोवच्याक तो आमचे मदें मनीस जावन आयलो आनी पुर्विल्ल्या पातकाच्या गुलामपणांत जल्मलोल्यांक नव्या जल्माच्या ज्ञाना वरवीं तुजी आपणायलोली भुरगीं केली. देखून स्वर्ग आनी संवसार नवें गीत गावन तुका नमस्कार करतात आनी आमी देवतांच्या दोळबरा सांगाती निरंतर तुजी स्तुती गायता. सोरेस्परा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर देखून दवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाणां पोत कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां जुस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मरून सोसूंक आपकुशीं तो प्रवादीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काळज घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्यान सासणी करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबा so good. संसाराच्या सर्व नारा तुझ्या गोसारानी पुनः जीवनपणा पूर्वी तुवे आमची सोडवण केली आमची काकलूत देखून सोरेस्परा सोमेन जुगस्ताच्या मोन्नाच्या आणि पुनर्जन्मपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो सोडून जी काल्स भेटवयता तुजी मुखार सेवा करून आमकां फावल देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पोत आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता सोरेस्पर आख्खे चवथा पोस्ट सोबेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा आनी फिलीप सिंह आमच्या गवळी बापा सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रतिमोगांड सुपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवन फळांच्या बरवाशेन अंतरून गेल्यांत ते सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमी समुदाय कर म्हणून मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पोती भगवान दूरदूरतान सुखालीन तुका मानवल्यान तो सगळ्या स्वांतां भक्तां बरोबर साचे सुखांत आमकां वांटो दी ताणें सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमांक गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताची सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देव सोबत बापा सुरमान आनी मोहिमा तुका ससनांच्या ससनांक आमेन जेजूची आज्ञा मनान धरून तशें करून प्रार्थना दिर्घन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार तोया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी तुजे सुखाक आनी आमच्या सुरक्षेनी बरेंशें वतरेकता तर आमकां तुज्या काकलुतीन सोर पाटलांनी सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तें दवरतांक मोडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन सुम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संसाचे पाप काडटाय ती शेळीच्या जेवणा आपयल्यांत ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली D28 म्हज्या जेवणाक येयात पेज 62 O
तुमचे कुडी वांगडा तुमची इनाम दियात माझ्या रक्ता वांगडा तुमचे पियूंक दियात जेजू जिवीत तुझे जावदी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावदी जिवीत आमचे. प्रार्थूया. सोरेस्परा देवा, ह्या संवसारान जल्मतल्या सर मनशाचेर तूं उजवाड फांकयताय. तुजे कृपेचे पोरजोलान आमची काळजां उजवाडाय. हे पोरी तुजे मोहिमेक फावो आनी तुका मानता तेच आमी सदांच नियाळूंक आनी खरे काळजान तुजो मोग करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी कालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. थोडो वेळ बसात. हे मीस भेटूंक आमकां जायत्या लोकांनी आदार दिला ताका हांव दिनवासता. पोलीस सुवातेर आमचे क्वायर, आमचे मिडिया, आमचे सांगिस्तांव सगळे वॉलंटियर आहात ताका हांव ती बरें करूं म्हणटा. आमची सदांची मिसां अशीं आसात. सकाळीं 6 आनी 7 कोंकणी आनी 8 इंग्लीश. आयतारचे मीस 6, 7, 8 कोंकणी आनी 9, 15 इंग्लीश. ह्या दिसांनी लँड सिजन ट्युजडे आनी फ्रायडे कोंकणी भाशेन वी ऑफ द क्रॉस आसा. दुसऱ्या दिसांनी इंग्लीश आसतलें 8 मीस संपले उपरांत. ताच्या फाटल्यान रोजरी आसतली. तुमकां खबर आसा की दर म्हयने 6 तारखेर दावरांचेर साबाचे कपले मीस आसता. ताचे आदी 9 वरांचेर मागणें आसता. तें कपेल लागींच आसा. तें पेट्रोल पंप आसा त्या लागीं पयस आसा. बिब्लिकल कोर्स, a biblical one-month course from 8th April to 8th May for both laity and religious is organized by Mateda Institute. For further details, please contact Mateda Institute, Convent in Old Goa. For you there was Sacred Lantern musical concert, but by Maria Fabiola Fernandez Hastolo, Tuesday, 17 March, 6:30 वाजता, Stella Maris Chapel, कपिलांक मिरामार. आमच्या भायरी इगोर्जीन भायरी आसात कॅलेंडर्स, ते तुमकां जाय तो तुमी घेवचे. होली वीक सर्विसीस मॉर्निंग थर्सडे मीस आसतले हांगा 5 वरांचेर. गुड फ्रायडे सर्वीस 3 वरांचेर आनी इस्टर विजील सर्वीस 8:30 वाजता. हे सगळे सर्वीस इंग्लीश भाशेन आसतलेत. इस्टर संडे मिसां अशीं आसतालीं 6, 7, 8 कोंकणी आनी 9, 15 इंग्लीश. तुमी सगल्यांनी सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल वेबसायटीर सबस्क्रायब करचो. उबी रावया.
सरस्पर तुमचे सवय आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो सुपदात देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात देवाच्या मोगाने आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सान फ्रांसीस शाबराक मागणे सांत फ्रांसिस्क शावियरा देवच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून देवचें नांव आनी सोडूनची बरी खबर परगोटूंक दिसा दिसांनी तूं गेलोय तुजो जीव जोरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गान मोहिमेन बोल्लो आणि संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनवती ती शादी पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मा सवे बापाक वाकाडटा आमेन Page 92 F15 तुझी कुशी जाल्या तुझो कुरी सुपा चले मोजे पाटल्या आपणाच्या जिवाचो सोमुनीस मोकोरता आपलो जीव कोऱ्यांनीच तो सासरा वावडयता आपणाच्या जिवाचो सोमुनीस मोकोरता आपलो जीव कोऱ्यांनीच